नमस्कार. प्रुडंट मीडियाचे खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोंयचे कुस्तार केंद्र जोडटा. गोंयाक मेळना फावो तितलो वांटो. विधानसभेत तिडक. खासा दर्ज्या खातीर सरकार करतलो शिस्तबद्ध यत्न. शेत जमीन बिगर शेतकारांक विकची न्ही म्हूण सरकार हाडटा कायदो. पेंडसे आयोगाच्या अहवालावेल्यान कारवाय करपाचो निर्णय सरकारान घेतल्यार जीसीएच्या अध्यक्षपदावेल्यान सकयल देंवतलो. हेडोनात बाळू फडकेचें उतर. नार्वेकाराक काडपाक आपल्याक बीसीसीआयन दिल्लो पुराय तेंको. बाळूचो दावो. दर्यादेग वाठारांनी विदेशीच्यो वसणुको खपोवन घेवचे ना. गोंयकारांक समजता ते भाशेन वेव्हार चल्ल्यारूच चेकांक मान्यताय. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. दर्यादेग वाठार फॉरेनरांनी वांटून घेतला म्हूण विधानसभेत हुस्को. आनी नागपंचमीन श्रावणांतले उत्सव सुरू. गोंयभर मनयली नागपंचम. पणजे जाली पंचमीची खासा कुस्ती. आता खबरो विस्तारान. केंद्र गोंयाकडच्यान घेता त्या प्रमाणात गोंयाक वांटो दिना. गोंयाक केंद्राची येणावळ वाडची आनी अस्मिताय पर्यावरण तिगून उरचें म्हूण जमीन आनी अर्थीक बाबतींत खासा दर्जो मेळोवंक सरकार यत्न करतलें. हे खातीर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्ली व्हरपाकय हरकत ना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलां. गोंयच्यो शेतजमनी बिगर शेतकारांक विकपाक मेळच्यो न्ही म्हूण सरकार हेच अधिवेशनात जमीन येणावळ कायदो सुदारतलो अशेंय मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. गोंयाकडच्यान जोडटात ते प्रमाणात केंद्र गोंयाक वांटो दिना म्हूण काँग्रेसीच्या माविनान विधानसभेत तिडक उक्तायिल्ली. गाडगील फॉर्म्युला म्हूण तें जें आसा मुखार तें आमकां लागू करून आमी परफॉर्म करता. बर्थ रेट लोवस्ट, डेथ रेट लोवस्ट, हेल्थ पॅरामिटर्स बरे, बाकीचे सगळे आमचे जे पॅरामिटर्स स्टेटाचेर इवॅल्युएट करता ते बरे. आमचे बेस्ट स्टेट म्हूण आमकां एवॉर्ड मेळटा. एक आसा पयशांची गरज. इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स कितलेशे आमकां जाय आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तरी कामां जातली. पयशांची गरज आसा. एक गजाल आसा स्पेशल कॅटेगरी म्हणल्यार म्हाका समज आहा तशें वी हॅव लो पॉप्युलेशन. वायल वी गिव लॉट ऑफ रेवेन्यू टू द सेंट्रलाक रेवेन्यू आमचो जवळ 10,000 कोटी रुपया दर वर्साक आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक फारीक करता गोंयकार. वेरएज स्टेट रेवेन्यू दे पे टू द स्टेट गव्हर्मेंट is hardly 4,000 or 4,500 crores. Mine export itself last year probably has given them more than 18,054 about 4,500 to 5,000 crores. खरें जर मायनीची लूट कोण मारता जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट सगळ्यात म्हणजे आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रायव्हेट ऑपरेटर्स. गोंयाक डेफिनेटली हो स्टेटस गरज आहा. पयलो फायनान्शियल स्टेटस बिकॉज सेंट्रल गव्हर्मेंट इज गेटिंग सो मच मनी फ्रॉम अस that every 10 rupees they don't even return back 1 rupee to us. So the only way to get it is stay in the central government. पयशांच्या बाबतीन आमकां हांव सदांच समजता आनी आजूय सांगता आमकां स्टेप मदली ट्रिटमेंट सेंटरा कडेन मेळ्ळलो आसा. आमी प्रयत्न करपाक जाय. गरज जाल्यार सीएमान एक ऑल पार्टी डेलिगेशन दिल्ली व्हरपा जाय. Whether to lead a all party delegation I have no objection to it. भीक मागपाक वचचो ना. तूं पळय जे डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्ट सांगता ते प्रोजेक्ट सेंट्रलान पयशे दिले म्हणून रावचे ना. वी वील डू दोज प्रोजेक्ट बिकॉज एनवायरमेंट डॅमेज ऑफ मायनिंग इज फेस्ड बाय अस नॉट बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट. दे आर ओनली एन्जॉयिंग द मनी आउट ऑफ इट and on the top of it they talk big things. They don't do anything themselves. They are the basic perpetuator of all this illegality. Protection of agricultural land. The government is contemplating bringing in a legislation in this session. It is in the final stages of being vetted to be moved to the cabinet. Probably by next week. Which legislation? About the land? About protection of sale of agricultural land to a person other than agriculturist is being worked out in this current session itself by amending land revenue code. We will come with the legislation during this tenancy minor modification so that agricultural land is not sold to an outsider.
सरकारान पेंडसे आयोगाचो अहवाल मानून कारवाय करपाचो निर्णय घेतल्यार जीसीएच्या अध्यक्षपदावेल्यान सकयल देंवतलो अशें उतर गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो नवो अध्यक्ष विनोद उर्फ बाळू फडकेन दिला. प्रुडंटाचे हेड ऑन कार्यावळींत तो उलयतालो. दयानंद नार्वेकाराक अध्यक्षपदावेल्यान निखळावपाक आपल्याक बीसीसीआयचो पुराय तेंको आशिल्लो असो दावो ताणें केला. फाल्यां समजा हें पेंडसे कमिशनाचें प्रकरण वाडलें, आर यू रेडी टू स्टेप डावन? 100%. If government want me to step down, if CM want me to step down, definitely I'll step down. You are See, I believe in destiny. See, if it is going to happen, so it will happen. I won't have any complaints about it. But I told you first only. I know CM is very wise man. He is very efficient, and he will do what is तू best. म्हणटा की तू तुजी सायडीच्यान इतली बरी करतलो की कोणाक तशें करपाची फाल्यां गरज पडची ना. I think so. This is what I think. पण यू आर रेडी, यू आर प्रिपेर्ड. फाल्यां जर प्रकरण हातभायर वता, यू आर प्रिपेर्ड. Can you fight against government? You can't fight against government. And I don't know to fight against government. BCCI was supporting you in expelling Narvekar. 100%. 100%. Because they have seen the behavior of Mr. Narvekar for last so many years. And they were very annoyed with him. झगडी तुमची, ताजी करियरा कडेन कित्याक खेळटा? आज तुमी जालें, इलेक्शन जालें, तूं अध्यक्ष जालो, खंय तरी ही बंदी कमी करपा विशीं किंवा फाटी घेवपा विशीं कितें चल्लां? त्याने ऑलरेडी आमकां लेटर धाडलां गणेश राजन की हितून आपली कांय चूक ना, की हाणें आपणाक हें खबर नासलें. आतां तो हें म्हणटा आपणाक खबर नासलें, हें म्हाका पटना आनी तुमकांय पडचें ना. जो येदो व्हडलो भुरगो जेका खबर आहा आवय बापायची कर्म, तो भुरगो म्हणू शकता आपणाक खबर ना, काय खबर ना म्हणू शकता, आणि आवय बापूय म्हणटात आपणाकूय खबर ना. केलें कोणी हें? सी, पनिशमेंट 6 वर्सां म्हाकाय दिसलें तेन्ना की मातशें चड जालें कशें. डेफिनेटली वील थिंक अबाउट इट. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.